प्रितीच्या बाबा भयणीनो, एका गावात एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन असले, भुरग्यांचे सिंगिंग कॉम्पिटिशन. आणि ह्या कॉम्पिटिशनात जज जावपाक, भुरग्यांची मोलावणी करपाक ताणी म्हजे लागीं उपकार मागलो. तांची विनंती हांवें स्वीकार केली आणि ते सुवातेर हांव गेलो. म्हज्या सांगाता आनीक एकले आयिल्ले जजींग करूंक. म्हणटकूच जायतीं भुरगीं एकठांय जालोलीं कॉम्पिटिशनान वांटो घेवंक. व्हडी उमेदीन ती माचयेर चडली. आपल्या स्वादीक थाळ्यान ताणी गायले, कातार केले. कितले बरें दिसताले. आनी प्रितीच्यानो, इतले भुरग्यांनी बरें गायल्लें खरें, पूण तुमी जाणा सगल्यांक इनाम दिवंक जायना. थोड्यांकूच हो इनाम फावो जालो. आनी हें कॉम्पिटिशन जाल्या उपरांत ही भुरगीं म्हाका जाप करूंक आयलीं आनी म्हजे लागीं ताणी विचारलें, फादर, आमचें सिंगींग कशें जालें? हाऊ वॉज आर सिंगींग? तेका हांवें शाबासकी दिली आनी म्हणलें, एकदम बरें गायलें म्हणलें तुमी, खूब बरें तुमी गायलें, एकदम बरें तुमचें सिंगींग जालें. तेन्ना एके चेडवान म्हजे लागीं विचारलें, फादर, म्हजें कांतार इतलें बरें आसलें जाल्यार म्हाका इनाम कित्याक मेळोंक ना? म्हाका प्रायज कित्याक मेळोंक ना? प्रितीच्यानो, त्या चेडवाचो विचार घट म्हज्या मनांत उरलो. कित्याक म्हाका इनाम मेळोंक ना? घट म्हज्या मनांत उरलो. होच विचार जायते फावटी आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितान आमी करता. इतले कश्ट करून पासून म्हाका कित्याक फळ मेळना? इतलो थोकोस घेवन पासून म्हाका कित्याक इनाम मेळना काय म्हणून आमी विचारता. प्रितीच्यानो, एक आवय आपल्या भुरग्या पासून इतलें करून पासून ती मागीर शेकी शेवटाक विचारता, इतलें हांवें केलां म्हज्या भुरग्या पासून, पूण आयज म्हजें भुरगें वायट रस्त्यार पावलां. कित्याक म्हाका फळ मेळोंक ना? कित्याक म्हाका इनाम मेळोंक ना? तेच भाशेन एक घरकान विचार करता, म्हज्या घोवाक खुशाल दवरूंक, हॅपी दवरूंक हांव इतली कश्ट करता, इतली तोकोस घेता, पूण म्हजो घोव म्हाका कित्याक विस्वाशी रावना? म्हाका कित्याक इनाम मेळना? कित्याक फळ मेळना? तेच भाशेन एक सून विचारता, म्हज्या सासूमाय पासून हांव इतलें करता तिका हॅपी दवरूंक, तिका आदार करूंक, पूण तिचें एक बरें उतर म्हाका कित्याक मेळना? हो इनाम म्हाका कित्याक फावो जायना? इतलो थोकोस हांव घेता आसतना. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हो विचार जायते फावटी आमी विचारता, कित्याक म्हाका इनाम मेळना काय म्हणून. आनी ह्या विचाराचो जबाब मादर तेरेसा आमकां दिता. ती आमकां सांगता, देवान आमकां पयल्यान म्हणटा, न्हय येसेस्वोन जावपाक, पूण विस्वाशी रावपाक. Mother Teresa reminds us that we are not called to be successful, but we are called to be faithful. होच जावन आसा आमचो इनाम. देव आमची मजुरी आमकां दितलोच, पूण आमचे वाटेन आमचे कडेन पडटा तें आमी करूंक जाय. विस्वाशीपणान आमी देवाची सेवा करूंक जाय. उरलेले देवाचेर आमी सोडूंक जाय. I do my part and I allow the Lord to do his part. प्रितीच्यानो, आमची मजुरी आमकां मेळटलीच म्हूण जेजू आमकां उगडास करता. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 10व्या आवेसुरान ओल्ड 40:2 मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 42 आहा ते भाशेन हांव वाचता जेजूची उतरां. हांव तुमकां सॉच सांगता, जेजू म्हणटा, ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण थोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोणेन पिवंक दिलो जाल्यार तांकां मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना. आमकां आमची मजुरी मेळटली, म्हणटकूच जिविताची वाट चलता आसतना आमकां इनाम मेळना, फळ मेळना म्हूण निराशी जावचें न्हय. देव आमकां धादोशीक करतलोच, पूण आमकोणें जाता ते भाशेन आमी तोखोस घेवया. आमकोणें जाता ते भाशेन बऱ्याक आमचे गूण आमी वापरूया. लेट अस मेक द बेस्ट इन दिस लायफ, लेट अस लीव द रेस्ट टू द लॉर्ड. होच जावन दी आमचो हेतू. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवाचो आशिर्वाद तुमचेर समेस्तांचेर हांव येता.